आम्ही कोंकणी लोक 41 प्रभेद असो लोक 3 धर्माचो लोक सांगाता मेळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी. युवजनांक लक्ती जावच्या साहित्याचेर विचार मंडन आसतलो देखून युवजनांनी ह्या विशीं माहिती घेवची भोव गरजेचें आसा. हांगासर आमी आज अकादेमींत मेकळीक जावचे 4 बूक आसात ताचे मेकळीक कार्य आमी हांगासर करतले. 4 वेगवेगळ्या प्रकाराचे पुस्तक हांगासर मेकळीक जावचे आसात. दुडवा हाची माहिती दिवच्या खातीर दुडवा विज्ञान तोमणेंत विश्वविज्ञान अर्थशास्त्र आनी इतिहास अशें जिविताक लक्ती जावचे 4 वेगवेगळ्या प्रकाराचे पुस्तक हांगासर मेकळीक जातले. हांव उलो दिता अकादेमीचो अध्यक्ष रॉयबाब कास्लिनो आनी हें पुस्तक मेकळीक करचे. पुर्णनांचारी गोंयांत हांव ते आसात. ते पुस्तक मेकळीक करता आसतना आमच्या ताळयांच्या आवाजान बरयणाराक आनी ह्या पुस्तक बरें वाग्या. मातशा ह्या लेखकाक आमी देव बरो करूं म्हणटा. मानेस्त मार्शल डिसुजा मातशा मिलार. विश्वविज्ञान अकादेमीचो 60 आनी 7वो पुस्तक आदल्या 50 वर्सां तावन कोंकणीच्या साहित्यीक आनी वाडावळीन वावुरचो दोतोर जेराल्ड पिंटो जेरीन डोडी म्हळ्यार आपल्या लिखणे नांवानूच फामाद. कल्याणपूर मिलार कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावन वावुरचो फामाद संघटक उलोवपी आपल्या तरण्या प्रायर्स कोंकणी नेमाळ्यांनी ताणें साहित्य रचलां. सभार अध्ययन पुस्तक बरोवन विद्यार्थींक निरंतर मार्गदर्शन दिलां. गॅलॅक्सी भुरग्यांच्या वैज्ञानीक अध्ययनाचें पुस्तक कोंकणींत एक विनूतन प्रयोग. कोंकणी कुडमी लोकवेद 20व्या शेंकड्याचे कोंकणी मानमनीस सुवर्ण कर्नाटकांत कोंकणी लोक असो अध्ययनात्मक कृत्यो. भौतशास्त्रांत उसल्या शिकपाचे सबार पुस्तकां लिखल्यांत कन्नड कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेनी निरंतर बरोवन आसच्या कोंकणी बरोवप्यां पैकी तो एकलो. आतां हें पुस्तक मेकळीक करतात मानेस्त उल्हास प्रभू. उत्तर कन्नडचो कोंकणी रायबारी आमच्या मदें आसा. अकादेमीच्या संचालकान मुखार येवच्यान सांगात दिवचो. मुगलो पुस्तक आसा अकादेमीचो 68वो पुस्तक डॉक्टर जॉन क्लॅरन्स मिरांदा हांणी बरयलो अर्थशास्त्र अध्ययन. दयाकन लेखकांनी हांगासर वेदिक येवच्याक हांव विनंती करतां. डॉक्टर जॉन क्लॅरन्स मिरांदा फाटल्या 30 वर्सां तावन अर्थशास्त्र उपन्यासक जावन वावुरता. प्रस्तुत पंपई किरें कॉलेजीचो प्रिंसिपल. कॉलेजींनी कोंकणी शिकोवच्या वावरांत पहिल्या वर्सा तावनूच तो मेतेर आसा. हें पुस्तक अर्थशास्त्र विभागाची माहिती कोंकणीन दिता. विद्यार्थींक तशें हेर वाचप्यांक उपकाराचें जातलें म्हूण पातयता आमी. हें पुस्तक आतां आमचो दोतोर विन्सेंट आल्वा मेकळीक करतलो. मुखलं पुस्तक आसा
प्रोफेसर स्टीवन क्वार्टर्स असो इतिहास अध्ययन दायकन लेखकान हांगासर वेदिकेचे उपकार मागता. आदल्या 35 वर्सां तावन निरंतर कोंकणी साहित्य संरचन करनासो प्राध्यापक स्टीवन क्वार्टर्स पेरमोदे शाळांनी कोंकणी शिकपाच्या सर हंतांनी वावुरला. कन्नड कोंकणी आणि इंग्लीश भाशेंत 100 वयर पुस्तक तांणी लिखल्यात. सबार कन्नड कोंकणी आणि इंग्लीश वृत्तपत्रिकांनी नमाळ्यांनी आणि अध्ययन पत्रिकांनी ताच्या लेखांना प्रगट जावनूच आसात. कोंकणींत विशेष म्हणजे तितलो साहित्यीक विमर्श असो आणि काव्य मिमांसाच्यो कृत्यो ताच्या लिखण्यातावन उदेल्यात. येदोळूच 3 महत्वाचे अर्थकोश आणि उतरांकोश तांणी कोंकणींत रचल्यात. 50,000 तकले नांवांचो इंग्लीश कन्नड कोंकणी अर्थकोश संवसाराची पयली कृती तांणी संरचित केल्या. सबार शिकपा संस्थांत विश्वविद्यालयांत आणि हेर उंचल्या शिकपा संस्थांनी तांणी अध्ययन प्रबंध मंडन केल्यात. ताच्या 2 कृतयांक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कारी लाभल्यात. प्रोफेसर स्टीवन क्वार्टर्स आतां इतिहास अध्ययन अकादमीचें 69वें पुस्तक आतां मेकळे जातलें. मेकळे करता अकादमी अध्यक्ष रॉयबाब कॅस्टलिनो. देव बरें करूं. सोगी बरें येणाराक आमी बरें मागता. हे 4 पुस्तक भायर अकादमीच्या कावंटरांत विकरापाक आसात. जिविताक भोव उपकारा पडचे दिसले. तुमी समेस्तांनी घेजय अशें हांव उपकार मागता. दयाकरन वेदी सोड दिजय प्रबंध मणकार आनी दयाकरन हांगासर बसाजय अशें उपकार आसा. सडा वतू सगळ्या दिसाचें विचार मंडन कार्यक्रम आसता. पूण सांस्कृतीक आनी साहित्याक मेकळें करूंक जायना. जे कोण सांस्कृतीच्या वावरांत असतात हेर वावरडे असतात तांकांय साहित्याची वळख आसा. जे साहित्य भायर सगळ्यांनी ह्या साहित्यीक विचार मंडळांत मेतेर जायचे अशें म्हणल्या खातीर सगळे दिसाच्या कार्यक्रमांत 1 घंट्याचो वांटो जावन आमी विचार मंडन कार्य दवरलां. काल पयल्या दिसा 2 पेपर मंडन जाल्ले आनी आज युवजनांक लक्ती जाल्ले विशय घेवन 2 हांगासर मानेस्त आसात. तांचे विचार ते मंडन करतले. डॉक्टर पूर्णाचारी कोंकणी साहित्याचें डिजिटायझेशन ह्या विशयान ते उलयतात. तर दोतोर विन्सेंट आल्वा कोंकणींत अनकर साहित्याची गरज आनी सवालां हाचे वयर ते आपले विचार मंडन करतले. पयल्यान पयलें दोतोर विन्सेंट आल्वा हाचें उलोवप आसतलें. हांव उलो दितां कोंकणी लेखक मलगडो वामंजुनाथ वस्तीकरचो मानेस्त डेविड डिसोजा तांणी मुखार येयचे आनी पेपर मनकाराची वळख करून दिवचे. सांग देव बरो दीस मागता. आमचे मुखार आसा डॉक्टर विन्सेंट आल्वा. हे मानेस्त कल्याणपूर मिलाग्रीस कॉलेजींत 6 प्राध्यापक जावन वावर करतात. तांणी मंगळूर विश्वविद्यालयांतून इंटरप्रेटिंग अँड इंटरोगेटिंग इंडियन ट्रेडिशन्स सिस्टम ऑफ द फिक्शनल वर्क्स ऑफ गीता मेहता, शशी थरूर आणि रोहितचांद मिस्त्री म्हणच्या विशयाचेर प्रोफेसर DR शशीधर हाच्या मुखेलपणाखार ताणें संशोध अध्ययन करून डॉक्टरेट पदवी जोडल्या. विमेन अँड लिटरेचर म्हणल्या विशयाचेर राष्ट्रमट्टाचेर तांणी मिलाग्रीस कॉलेजींचो पेपर प्रेजेंट केला. कोंकणींत A.T. लोबोच्या वेळगडी कादंबरीचेर तांणी अध्ययन चलोवन पेपर प्रेजेंटेशन केलां. आर्ट अँड ड्रामा ह्या विशयाचेर कलांगणांत तांणी पेपर प्रेजेंटेशन केलां. बिईंग इन दी वर्क रॉंग प्लेस रॉंग टायम अँड एनालिसीस ऑफ दी नॉवेल रायट शशी थरूर ह्या विशयाचेर ताणें पेपर प्रेजेंटेशन केलां. मंगळूरू विश्वविद्यालयाचे एग्जामिनर जावन ते आतां वावर दिन आसात. आमचे मुखार आतां मनेस विन्सेंट आल्वा. नमस्कार तुमकां. आमच्या कोंकणी साहित्य अकादमीन एक व्हडलें वादळ उठयलां आनी तें वादळ आमच्या राज्याच्या मुल्या मुल्यांनी भोंवून परत हांगासर मंगळूर पुराभवनांत केंद्रीकृत जालां. आनी 3 दिसांनी सगळ्यांक आयकुवच्यो बरी गौज उठोवच्यो बरी व्हड वादळ चलतें आसा. परतो संतोश जाता कित्याक एका काळार हांवें मनेस्त एरीक बाबा सांगता कोंकणी साहित्य अकादमी सांदो जावन
किंचित वावर भेटोवंक एक अवकाश मेळिल्लो. हांव पयल्यान पयलें मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो आनी ताच्या सर थांडेल्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. धैर्य घेतला, इतलें व्हड कार्य आयोजन करूंक धैर्य घेतला आनी तें धैर्य मेस्व जाय. उरिल्लें आपापशें जावनूच वता. हांगासर 3 दीस आतां संभ्रम आराम जाला, काल तावन आज फाल्यां तें आपापशें जावनूच वता, पूण धैर्य प्रमुख. आज युवाजणोचो दीस. हांगासर म्हाका अनुकरण साहित्य ट्रान्सलेशना विशयांत प्रबंध मंडन करूंक विचारला. युवाजणा विशयांत आतां आमी मालगड्यांनीच चिंती जाय पडला. युवाजण ह्या चिंच्या ह्या परिधी भितर केन्ना येतात म्हणून सांगूंक कश्ट, पूण आमी चिंच्यान कांय सूख जायना म्हूण म्हाका भोगता. जावं दी. म्हाका मानेस्त अरुण राजन विसरल्या वेळार हांवें खावचेलो, कित्याक ही म्हजी संसद परिधी न्ही, पूण हांव संसद करता आसतना ह्या विशीं जायते म्हजे प्रोफेसर हांव जाणा जालो आनी हाचेर म्हाका एक वोड आसली अनुकरण साहित्याचेर. आनी अनुकरण साहित्य ह्या ट्रान्सलेशन करियेत म्हणून म्हाका एरेक बाबा सांगाता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी सांदो जाताना कळ्ळें आनी त्या देखून म्हाका ताणें एक अवकाश दिल्लो आमच्या कर्नाटक साहित्य अकादेमीन अनंतमुर्तीचो संस्कार तो कादंबरी कोंकणीक तर्जन करच्या खातीर म्हाका संतोश भोगिल्लो. आनी त्या वेळार हांवें भोगिल्लो संतोश आनी काडले थोडे कश्ट अनुकरण साहित्याक कुमक करता या कुमक करता म्हाका कळीत ना, पूण हांव सांगूंक आशेतां. आमी उलयल्लें आयकूंक 2 कान आसल्यार पुरो. हांगासर 100 कान आसात, तितले पावता उलयल्लें आयकोवच्या खातीर. आमी इतल्या जाणांनी जर तर ह्या विशीं इल्लो चिंता आटयलो, आमकां खंडीत जावन मुखार असल्या साहित्याक आमकां उपयोग जातलो म्हणली म्हजी पातयेणी. ट्रान्सलेशन ह्या अनुकरण साहित्य ल्हान विशय न्ही. एक 20 मिनटांनी उलोवन संपोवचो विशय न्ही, पूण उलोवंक आरंभ करियेत. 20 मिनटांनी उलोवंक आरंभ करियेत, पूण तें अध्ययन भाळ गुणायेचें अध्ययन. आनी आमी ह्या गुणायक वेता आसतना अनुकरण साहित्य खंय तावन आरंभ जाल्लें तें ह्या शतमानांत न्ही, ह्या क्रिस्त पूर्व युगांत न्ही, क्रिस्त शाखा युगांत न्ही, क्रिस्त पूर्व युगांतच अनुकरण साहित्य आरंभ जालां. साहित्य केन्ना उपजलें? साहित्य मनीस हांगासर जल्म घेतलो, ह्या भुमीचेर आयलो त्या दिसा तावन म्हाका इल्लें मॉनिटर इल्लें जायचें. मॉनिटर हॅलो. त्या दिसा थँक्यू. त्या दिसा तावन साहित्य उपजलें. आनी साहित्याचें अनुकरण ह्या साहित्याचें ट्रान्सलेशन केन्ना उपजलें? केन्ना मनीस उलोवंक शिकलो त्या दिसतावन साहित्याचें अनुकरण ह्या साहित्याचें ट्रान्सलेशन हांगासर आरंभ जालें. ह्या ट्रान्सलेशनाक हांव साबार शब्द दिता. अनुवाद या लिप्यांतर सगळें आमी ट्रान्सलेशन म्हूण घेवचें आयच्या संदर्भार. ताका दुसरो अर्थ आसा तरी त्या शब्दा विशयान तुमी सड्ड घामान दिनासतना विशयाचेर सड्ड घामान दी जाय म्हणून म्हजी विनंती. खंयची एक भास उरा जाय तर आपलेस्तकी ती भास उराना. कशें मनीस आपलेस्तकी वाचूंक शकना. एक इंडिविज्युअल वयतो, एक व्यक्ती वयतो, एक व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जियोंक शकना. तशें एक भास खंयची जावं ताचेस्तकी जियोंक शकना. त्या भाशेक जर तर मनशाक कशें एक संबंध जाय, इतर व्यक्ती सगळे संबंध जडटा, तशेंच भाशेक एक संबंध जाय. आनी भास दुसऱ्या भाशे सांगात संबंध आसल्यार मात्र ती भास वाचोवंक उरोवंक आनी ती आमी उलोवंक आनी ती आमी समजोवंक आनी साहित्य रचन करूंक आमी शकता. आदीं तर कसलें अनुकरण आसलें, आदीं तर कसलें ट्रान्सलेशन आसलें. आदीं चिंत्या एका काळार खंयच्याय एका काळार भास म्हणली नासली. मनीस कशें ट्रान्सलेशन कॅन बी डन. हांवें तुमकां ट्रान्सलेट करियेत आनी एकल्यान आनी ताका एक साहित्यच जाय जें म्हणना. हांवें उलोवची भास आतां म्हज्या मतींत जें कितें आसा हांव आतां ट्रान्सलेट करता. म्हज्या मतींत थोडे सायन्स आसात. आतां भास उलयतना भास उपजना, थोडे सायन्स उपजातात मतींत आनी ते सायन्स हांव शब्दाद्वारे ट्रान्सलेट करता. सिंपल
व्हेरी सिंपल ट्रान्सलेशनाचो मूळ व्याख्यान दी जाय तर सायन्स आसले आमी अशें दिवचे उरल्यांक समजोवच्या भाशेन उलोवचें आदी कशें उलयताले हात भाशेन उलयताले पळया एक आमकां मोनो मेळ्ळो त्या मोना सांगाता हांव म्हज्या भाशेंत उलोवंक शकता जायना बिलकूल जायना ताच्या भाशेनच हांव उलय जाय पूण ताची बस परिपक्वतेन परिपिकायेन म्हाका उलोवंक शकना तरी अशें विचार जाय जेवलोय तूं म्हळ्यार ताका समजना जर तर ताका समजोवच्या बरी हांव उलय जाय तर म्हजी भास अनेक रितीन हांवें ट्रान्सलेशन करी जाय आनी म्हाका समजलो तो शब्द तुमकां जाल्यार विचारचें तर जेवलोय गो तूं म्हूण विचारल्यार तुमकां समजता जेवण जालें तुमकां समजता त्या व्यक्तीक हांवें खात भास करी जाय म्हणून अशें रावून उलयल्यार समजता जेवण जालें तुमकां समजता पूण एका दाडा उलोवंक आनी मोनो आनी भेरो जर तर आसा ताका हांवें ट्रान्सलेट करी जाय हात भाशेन ट्रान्सलेट करी जाय न्ही गी आनी ताका सांगता आसतना अशें म्हणटा तो तशें ट्रान्सलेशन ह्या अनुकरण कितल्याकी वर्सां पयलेंच भास ह्या हात भास आमी एकामेकाक ट्रान्सलेट करन तशें जालां आतां जें कितें जालां म्हळ्यार आज 4 बूक एक मार्सेल माच्या मिलार म्हजो प्रांशुपाल जेरीन डोडी आनी स्टीवन आनी जॉन क्लॅरन्स मिलार 4 बूक पयस जाले ते बूक विकूंक आमी टायगल सेल्समॅना बरी बरयणाऱ्यान तसो ओपवता आतां स्टॉल घाला उरले बूक काडले विकून गेल्ले बरी लायक हॉट केक्स म्हणटा विकून वेतात तर आमच्या कोंकणीचे बूक विकी जाय तर आमी मोबायल शॉप तेय आमचो मानेस्त आसा ताणें येया घेया म्हणून सलाम घाली जाय आनी तूं खालें मेळटा आमकां म्हणून तसले एक मनोस्थिती आसता आसतना साध्य आसा गी आमी कोंकणी वाशीन आसतना कोंकणीचे अनुकरण सोडा अनुकरणाच्या विशयान मागीर उलया कोंकणी जर तर वाचोवंक साध्य आसा गी अखेर करता आसतना म्हजी कन्क्लुजन अशें जर तर आमची कोंकणी ग्रेस्त आनीक ग्रेस्त जाय तर आमी बरयणाऱ्यांनी आनीक परिपिकायेक पावोंक जाय आमचो एक बूक आतां कादंबरी बरयतले हांगासर आसात काणयो बरयतले हांगासर आसात आनी उरले साहित्य बरयतले आसात एक हांवें प्रबंध बरयता आनी प्रबंध बरयलेले बेकन्स एसेज एडिसन्स एसेज एजी गार्डनराचे एसेज वाचता तांचे मुखार जर तर हांवें बरयलें एक प्रबंध दवरलें तर म्हजें प्रबंध तांच्या सांगातांनी तांच्या सुत्तुराकी पावचें ना कित्याक तितल्या परिपिकायेक म्हजी कोंकणी पावोवंक ना म्हज्या कोंकणींत विशय ना म्हाका अर्थ समजतात आनीक आमी बरोवचें खंयच्या विशयांत गादे मेरे ताच्या विशयांत आमच्या मालगड्यांनी काडल्या कश्टा विशयांत जायते पूण नवे विशय प्रचलीत समस्या विशीं खंयसर साहित्य उपजोवचें आमी देखता आनी त्या साहित्यान कितले गंभीरता आसा डॉस्टोव्स्कीन बरयलेले एक कादंबरी वाचल्यार थंयसर आनी आमच्या उरल्या ह्या इंडस्ट्रियल रेवल्युशनाच्या वेळार बरयलेले कादंबरी वाचल्यार आजून जाल्यारय लोव नीट जाता आमचे कोंकणींत बरयलेली खंयची कादंबरी आमकां लोव नीट करूंक शकता क्वेश्चन मार्क मात्र तर आमी उरल्यांक ते वाशिनात ते करनात हें करनात म्हणून आमी अपवाद माणसो नाका हांगासर असले साबार जाण आसात आयकोवपी साहित्याची ओड आसले आमी आसाव आमी कितल्या त्या समर्थवंत जाले हांव कोंकणी साहित्य रश्यांत जर तर आज एक बूक कोणे म्हणी कन्नड गोत्ता आसलो म्हाकाय गोत्ता आसा म्हाका कन्नड अनुकरण खरयेत म्हणून म्हाका बगता जर तर त्या परिपिकायेक पावलो एक बूक या 2 बूक 10 बूक आसात आमच्या कोंकणींत ना तर आमी रश्या प्रयत्न करया तर आमी आमच्या कोंकणींत साहित्य रचता आसतना आमी आमच्या कोंकणी भाशेचें साहित्य वाचच्याकी चड एक बूक बरें जाय तर आमच्या कोंकणींत साहित्य वाचच्याकी चड हेर साहित्य वाचून तुलनात्मक जावन तांचे कडेन त्या विशयाचेर झगडे करून मानसीक रितीन प्रयत्न
मानसीक रितीनं आम्ही तयार जायनासतना जर तर आम्ही बूक बरयलो फाल्यां सकाळीं काडले कांयच विकी जाय आनी ते बूक आमीच वाची जाय. तर हांव हांगासर उक्त्यान उलो दितां, ट्रान्सलेशन अध्ययनाची गरज आसा, सांगातच ट्रान्सलेट करची गरज आसा. त्या वरवीं एक भास उरोवंक शकता. कोंकणी उलोवन मात्र न्हय, अशें साहित्य रचून भास उरोवंक शकता म्हणून हांगासर तुमच्या मुखार सांगून म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य ह्या व्हडल्या उत्सवांत, ह्या लोकोत्सवांत एक वेदीर हांगासर येवन उलोवचें, प्रबंध मंडन करचें एक भागस म्हूण येता, एक तयार केलें तुमच्या मुखार. हांव उलयलो, प्रबंध हांगासर आसा थोड्या विशय काडून उलयलो. म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या कोंकणी साहित्य अकादेमी हाच्या अध्यक्षाक आनी सर्व सन्यांक आनी हांगासर मालगडो एरिक बाब आसा आनी तुमी सगळे आसात, तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. गोंयांत हांव न्हू आमच्या मदें पावल्यात एक तरनो साहित्य, पूण गोंयांत व्हड नांव आसा आनी आमकांय ताची वळख आसा. कालच्या दिसा आमी बाळ साहित्य हाची डिजिटायझेशनाची गरज ह्या विशीं आमी डॉक्टर रमेश कामत हाचे तावन इल्लीशी मायेत घेतली. आनी आयच्या दिसा चड गुंडायन कोंकणी साहित्य मुखल्या पिळगेक आमी कशें परिणामकारी पाव येता म्हणून डॉक्टर विन्संट आळवान सांगलें, पुस्तक वाचची काल येतून जाल्या पुस्तक विकोंक त्रास जातात. तर साहित्य मुखार वेचें कशें, हाका दुसऱ्यो वाटो आसात जे आमी ई माध्यम म्हणटा या डिजिटल मिडिया म्हणटा. ताच्या मुखांत कोंकणी साहित्य लोकांच्या उस्क्यार तांच्या हातांत कशें पावोवचें ह्या विशीं उलोवच्याक डॉक्टर पुर्णानंद गोंयांत हांव आमच्या मदें आसा. श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज हांगासर ते प्रोफेसर जावन वावर करतात, एक व्हड संघटक. तांणी परच्या परस एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मांडून हाडलें, हातूंत 8 देशाचे प्रतिनिधी गोंयांत सांगाता मेळिल्ले. आनी तांणी एक विशय मांडिल्लो आसा, इंडियन सिनेमा आनी वुमेन, म्हळ्यार भारतीय सिनेमांत स्त्रियो. आदिवासी एक अभ्यास तांचो साहित्यीक संशोधात्मक पुस्तक आसा. चिंगारा म्हणलें काव्य पुस्तक तांणी लिखलां. सृजना 1 act प्ले तांणी लिखला. गोंयांत युवा महोत्सव भोव फामाद 15 वर्सां तो चालू आसा आनी हर एका युवा महोत्सवाक हांगाच्या वातावरणाचें वेगळें. 5 ते 6,000 युवा जन त्या महोत्सवांत क्रियात्मक रितीन भाग घेतात. आनी 15 वर्सां आदीं गोवा युवा महोत्सव सुरवात केल्ली कीत फावो जाता डॉक्टर पुर्णानंद हांकां. नमस्कार. हें व्हडलें कार्य जाणें घडोवन हाडलां त्या कार्याच्या सगळ्या कारभाऱ्यांक, रायबाऱ्यांक, जाळवणदारांक म्हजो प्रणाम, नमस्कार. हांगा जे मालगडे बसल्यात, एरिक बाब बसला, साहित्यीक अणवेकार बसल्यात, कवी बसल्या, कलाकार बसल्यात, विद्यार्थी आसात, सगळ्यांक नमस्कार. आनी हें कार्य चलोवपी अरुणराज, सांगाती, आळवा बाब, सगळ्यांक नमस्कार. सांगला त्या प्रमाण विशय आसा म्हजो कोंकणी साहित्याचें डिजिटायझेशन्स आनी आव्हानां, चॅलेंजीस. हो म्हज्या कालेतीचो भायलो विशय. म्हाका सांगलो तेन्ना ना म्हणून येतालें, पूण हांवें एक जबाबदारी घेतल्या, कारण म्हजी कांय ऑब्जर्वेशन्स आसा. ती ऑब्जर्वेशन तुमच्या मुखार मांडपाक एक अवकाश, एक संदी म्हाकाय मेळटा, ती संदी हांव घेतलो. डिजिटायझेशनची टॅक्निकलिटीच्या डीप वचना हांव. तें काम म्हजें न्ही, डीप वचप आनी टॅक्निकलिटी आयज सांगप आनी टॅक्निकलिटी सांगून सेशन बोर करप हें म्हजें काम न्हय. हांव कोंकणीक डिजिटायझेशन कशें बरें पडूं येता, कोंकणी साहित्यच न्हय, कोंकणींतल्यान जें कितें तयार जाता, घडटा, कला संभ्रम जावं, फिल्म जावं, नाटक जावं, संगीत जावं, साहित्य जावं अशें आयोजन जावं लोकोत्सवा सारकें, जें म्हणून कोंकणी अस्तित्वाक लागू पडटा जाय तें डिजिटायझेशनान वचप आज भोव गरजेचें जालां. देखूनच म्हजी कांय ऑब्जर्वेशन्स आसा आनी त्या ऑब्जर्वेशनच्या बळाचेर आज हांव म्हजी कांय ऑब्जर्वेशन मांडटा. पेपर मंडन म्हटलां म्हणटकच ताजी सभ्यता राखूंक जाय म्हाका, म्हणून हांव पेपर मंडन करतां. डिजिटल लिटरसी ही आयच्या इन्फॉर्मेशन आनी टॅक्नॉलॉजी युगाची गरज आसा. समकालीन युग हे माहिती आनी तंत्रज्ञानाचे. ह्या
तंत्रगिन्यानाच्या सांगातान घेवन आमी आमची स्वताची उदरगत विकास करप, स्वताचे भाशेची उन्नती करप ही एक मोठी संद अवकाश आमकां आसा आनी त्याच प्रमाण एक आव्हान आसा, चॅलेंज आसा. आमकां ते खातीर डिजिटल लिटरसीचो पावंडो हुपून डिजिटल एज्युकेटेड जावपाक जाय, मास्टरी मेळोवंक जाय आनी त्या वरवीं आमी कोंकणी भाशेची उन्नती करपाक शकता. ग्लोबलायजेशनच्या वादळांत कोंकणीची बोट भरकटपाक जायना. ग्लोबलायजेशनच्या वादळान कोंकणीची बोट स्थिर मुखार वचपाक जाय आनी दर्याच्या देगेक लागपाक जाय आनी त्या बोटी वयलो कोंकणीच्या अस्तित्वाचो बावटो उंच उरपाक जाय. जाल्यार आयज ग्लोबलायजेशनच्या वादळान डिजिटायजेशन हें बळ आसा, हें विटामीन आसा, हें विटामीन आमी कोंकणी पासून कुशीन काडपाक जायना, आमी तें शकना. तशें तर आमी व्हडल्या संवसाराक फाट केल्ले वरी जातले. दीस इज हाय टायम. जर आमी डिजिटल संवसाराक फाट केली तर आमचे उन्नतीची आनी व्यापकतायेची वाटूच आमी बंद करून उडयतले. पॉल ग्लिस्टर हो एक विद्वान म्हणटा, डिजिटल लिटरसीचे बाबतीन ते डेफिनेशन दिता तेन्ना ते म्हणटा, डिजिटल लिटरसी एज द एबिलिटी टू अंडरस्टँड and use information in multiple format from a wide range of resource when it is presented in via computers. आता पाउल क्लिस्टर सांगतात त्या प्रमाण यूज इन्फॉर्मेशन इन मल्टिपल फॉर्मेट फ्रॉम ए वायड इमेज रेंज ऑफ रिसोर्सीस. हे सगळे रिसोर्सीस हे मल्टिपल चॉयस कोंकणीचे बाबतीन आमी यूज करता काय, हे रिसोर्सीस खंयचे, ताचो वापर आमचे खातीर कसो जावंक शकता, हे विशीं कोंकणी साहित्यीक, शैक्षणीक संस्था, सांस्कृतीक संस्था, विद्यार्थी, अभ्यासक, भाशा प्रेमी, साबार मळावेले विद्वान जाणकार हांणी ते नदरेंतल्यान एक्टीव जावपाची गरज आसा. आमी डिजिटल विश्वांतले सांगाती म्हूण आमी जी एक भुमिका आसा, तशीच कोंकणी भाशीक जनता म्हणून आमची एक जबाबदारी आसा आनी कर्तव्य आसा. म्हणूनय आमची कांय कर्तव्यां आसात. ह्या कर्तव्याचे आनी जबाबदारीचे गांभीर्य, सिरियसनेस आमचे कडेन आसा तर डिजिटल विश्व आनी कोंकणी विश्व सांगाताक घेवन आमी एक वेगळी सोयरीक ग्लोबल लायफा कडेन जोडपाक शकतले. आयज देश परदेशांतलो भासो आपलो ऑनलायन विस्तार वाडयत आसा. ऑल लँग्वेजीस आर ऑनलायन. प्रिंट मिडियांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन नातें जुळयत आपले क्रिएटीव टॅलंट, भाशेची गिरेस्तकाय, भाशेचें दायज संवसारभर शिपडिल्ल्या सभावीक लोकां विशेन पावूंक लागल्यात. थंय आमी कोंकणी मनीस फाटीं उरला काय, आमी कोंकणी मनीस आळशी आसा काय, आमची कोंकणी भास ते नदरेंतल्यान आमी संदी आनी ऑपॉर्च्युनिटी घेनासतना फाटीं लिपून रावल्या काय, अशी आखरेक सवालां उत्पन्न जातात. आमी जेन्ना ऑनलायन म्हणटात तेन्ना आमी डिजिटल विश्वाचे लायनीन सारके रावूंक ना, तर आमचे भाशेची उदरगतीची फ्लायट आमकां चुकतली. हेरा भासांची फ्लायट उबली, मळबार उबली, आपल्या डॅस्टिनेशना कडेन पावली आनी आमी अजून आमचे फ्लायट पकडूंकूच ना अशा अवस्थेन आमी आसात. देखून डिजिटायजेशन हो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा, आमकां व्हडलो पोर्ट आसा आमचे खातीर. कारण आमचो भाशीक चळवळीचो, कोंकणी संघटन वावराचो यात्रा प्रारंभ लेट सुरू जाला. कांय धर्मीक कारणां खातीर, कांय सामाजीक कारणां खातीर, कांय राजकीय संकटां आमचेर आयलीं आनी कोंकणी मनीस जगभर शिपडून पडलो. पयलो संघर्श पडलो तो मनीस म्हणून जगपा खातीर आनी दुसरो संघर्श करचो पडलो कोंकणी मनीस म्हणून जगपा खातीर आनी कोंकणी अस्तित्व तिगोवन दवरच्या खातीर. ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान ऑनलायनचे लायनींत आमी उसरां पावल्यात. खूब मंद गतीन आमी काम करपाक लागल्यात. हें आमचे भाशीक उन्नतीक परवडचें ना. वी कांट एफोर्ड दीस. ह्या डिजिटल आनी ग्लोबलायजेशनच्या काळांत नवे पिळगे खातीर भाशेची रूच, नव्या युवजनांक भाशेची ओड, प्रेम उत्पन्न करतले
जाल्यार नवे पिळगेक एकूच भास कळटा ती म्हणल्यार कॉम्प्युटर भास, एकूच भास कळटा ती म्हणल्यार डिजिटल भास, एकूच भास कळटा ती म्हणल्यार ई रिसोर्सची भास. आनी हेच भाशेंतल्यान कोंकणी भाशेचें मेळावण करून आमी आमच्या युवजनांक कोंकणी कडेन लागीं धरूंक शकता. देखून आज डिजिटायजेशन्स ही नीड ऑफ दी आवर जावन पडल्या. डिजिटायजेशन हें कोंकणी मिशन म्हणून आमी घेवपाची गरज उप्रासल्या आज. तशें केल्यार युवजन आनी कोंकणी सेतू आमी बांदूंक पावतले. आज काल नवी पिळगी प्रिंट मिडिया परस ई मिडिया कडेन चड लागीं आसा. न्यू जनरेशन प्रिंट मिडिया परस इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन लागीं आसा. ह्या मिडिया भितर आमचें अस्तित्व ताका चडशें दिसना. तेन्ना तो फॉर्मॅट, तो प्रॉम्प्ट म्हणून हेर भासाचो आदार घेता आनी गरजा वेळार हेर भासां कडल्यान तो आपली गरजो भागयता. हाचो परिणाम आमचें लुकसाण जाता. आमचो कोंकणी युवक हेरा भाशां कडेन एटॅच्ड जाता आनी कोंकणीक तो फाट करता. तर डिजिटायजेशना कडल्यान तांकां आमी लागीं हाडूंक शकता ही पावर आसा. ई रिसोर्स युजर म्हणून तो आज यूज करता ई रिसोर्सीस. कोंकणी मनीस आमचो ई रिसोर्स युजर म्हणून बेस्ट टॅलंट दिता, पूण तो कोंकणी पासत ताजो वापर करना. हें कित्याक पासत जाता हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा, कारण डिजिटायजेशना कडेन आमची खूब फाट आसा. आयज वेबसायट आसात, ब्लॉग्स आसात, ॲप्स आसात, ऑडियो विडियो बूक आसात, ई बूक आसा, ई जर्नल्स आसा, अनुवादीत साहित्य प्रक्रिया आसा, रिफरन्स ई साहित्य आसा, इन्फो लिटरेचर आसा. ह्या सगळ्यांतल्यान कोंकणींत हें आमचें सगळें उपलब्ध आसपाक जाय, हें आमकां मेळपाक जाय. आमच्या ह्या ऑनलायन वेगळ्या ई रिसोर्साचेर आमचें कोंकणी मनशाचें, कोंकणी लिटरेचराचें प्रेजेन्स ना. एवरी डे डिजिटलच्या क्लासरुमान डिजिटलचो ई रिसोर्स टिचर क्लासरुमान येता, पूण स्टुडंट्स ना. गूड मॉर्निंग ई डिजिटल सर म्हणपाक कोण ना. ताका लागून क्लासरूम आमचो रिकामो आसा आनी ई डिजिटलची एग्जामूय आमी दिवंक पावना आनी आमची मास्टरी कोंकणींतल्यान मुखार पावना. देखून कोंकणींतल्यान संगणकी वावर जावपाची गरज आसा. आमचे कोंकणीपणाचे प्रेजेन्स ई रिसोर्सीस वाडले तर भास शासनाक उरतली, भास संवसारभर पावतली. मिलियन्स आनी मिलियन्स लोकां मेरेन आमचे कोंकणीच्या अस्तित्वाची कुरू आनी गिरेस्तकाय लोकां मेरेन पावतली. टायम सेवींग, एनर्जी सेवींग, स्पेस सेवींग हें सेव करता आसतना ऑटोमायजेशन ऑफ लिटरेचर, ऑटोमायजेशन ऑफ इन्फोटॅक हें सगळें आमकां डिजिटायजेशन दिता. ताजें इम्पॉर्टन्स आज काळाची पावलां म्हणून वळखून आमी सादूर जावपाची गरज आसा, जतनायेन रावपाची गरज आसा. आमची शिक्षणाची दारां आज KG to PG मेरेन पावल्या, KG to युनिवर्सिटी मेरेन पावल्या. शिक्षण आमचें कोंकणीचें आज PhD जाता. हांवूय बी एक PhD कोंकणीन केल्लो. MPhil जाता. हेर संशोधन आनी रिसर्च वर्क काम करतात. केरळान, कर्नाटकान, गोंयान, गुजरातान, महाराष्ट्रान सुद्दां कांय रिसर्चर कोंकणीचें काम करपाक लागल्या. हे कोंकणी शिक्षण वेवस्थेन जेन्ना जेन्ना रिफरन्स जाय पडटा, जेन्ना जेन्ना ई बूक जाय पडटा ऑनलायन, आनी जर क्लिक करता आमी येता जेन्ना ऑनलायन, तेन्ना आमकां वेवस्थीत कांय मेळना. तेन्ना स्टुडंटाचो टायम खूब वेस्ट जाता, एनर्जी वेस्ट जाता. ताजो परिणाम ताज्या रिसर्च वर्काचेर डिले जायत वता. ही प्रॉम्प्टनेस हेरा भासांक आयल्या कोंकणीच्या रिसर्च वर्करांक, अभ्यासकांक, स्कॉलरांक ही अडचण जावपाक लागल्या. देखून डिजिटायजेशन ही गरज जावन आसा. अभ्यासाचो वावर, संशोधनाचो वावर अडचणीचो जाता. हे खातीर आमी आमचे ऑथेंटीक अपडेट ऑफ डिजिटल प्रेजेन्स दाखोवपाची प्रवृत्ती वाडोवंक जाय. भारताचेर ब्रिटीश राज्य चल्लें, गोंयचेर पुर्तुगेज राज चल्लें. ह्या दोन कारणां खातीर कोंकणी समाजाचे रिलेशन, कोंकणी समाजाचो संपर्क फॉरेन एंटिटी कडेन आयलो, फॉरेन स्कॉलरां कडेन आयलो, फॉरेन लिटरेचरा कडेन आयलो.
केरळांत डच राजा कडेन आमचो संबंद आयलो कोंकणी मनशाचो. हो संपर्क जालो. गोंयांत कर्नाटकांत आफ्रिकाचे लोक आमकां मेळपाक लागले. आमचे सिद्धी भाव हांगा आसा, त्याय देशा कडेन आमचो संपर्क वाडलो. गोंय हें कोंकणीचें मूळपीठ. फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लीश अशे संबंद चड आयलो. गोंय हें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. हांव गोंयच्या संदर्भांतल्यान बाकी कोंकणी समाजा कडेन येता. ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान जायते फॉरेन स्कॉलर्स गोंया येता आनी कोंकणीचो अभ्यास करपाक सोदता. तांकां कोंकणीचें लिटरेचर, कोंकणीचें कल्चर, कोंकणीची लायफस्टायल, कोंकणीचो इतिहास हें सगळें जाय पडटा. थोडे भोव इंग्लिशीन हें आसा, पूण ते म्हणटा कोंकणीन कितलें आसा, जाल्यार आमचे कडेन ताची जाप दिवपाक आमचे कडेन डिजिटलायज्ड फॉर्मॅट कांय ना. आनी फॉरेन स्कॉलर कोंकणीचो अभ्यास करतात. आतां कोंकणी साहित्याचो अणकार जाय आसा, आतांच विचार मांडला आसा. ताका भाशीक म्हायती जाय आसता. कोंकणी शिकपा खातीर गरज आसता. ऑनलायन कोंकणी लर्निंग प्रोसेस, ई लर्निंग हें आमकां कॉम्प्युटराचेर डिजिटायजेशनचेर जाय गरज आसा. हे फॉरेन स्कॉलर ताची डिमांड करतात. सगळ्या गरजेंतल्यान एक बरोसो राष्ट्रीय पावंड्या वयलो वावर मुखार गेला. आमकां डिजिटायजेशनच्या वावरान बरे लॅक्सिकोग्राफर जाय, बरे लिंग्विस्ट जाय, बरे कॉम्प्युटर लिटरेट जाय, बरे टॅक्निकल स्टाफ जाय. आनी त्या भायर हें सगळें सांगाता मेळोवन बळादीक दुडवांचो आदार जाय. एक मोठी चॅलेंज आमच्या मुखार आसा. ही चॅलेंज आमी कशी उपतले ती पळोवपाची गरज आसा. आमच्यो साबार लिपयो आसा. आमच्यो साबार लिपयो आसा, तशें साबार बलोवपाच्यो शैली आसात. ह्या शैलींचेर मात करून कॉमन स्टँडर्ड कितें तरी एक वाट आमी ह्या ई रिसोर्सांतल्यान मुखार कशी काडटले, हे एक मोठी चॅलेंज आमच्या मुखार आसा ह्या डिजिटेशनच्या वावरान. कारण एग्जाम्पल दिता तुमकां हांव. पाडो हें उतर आसा. पाडो हें पाडो गोंयान नाल्लांचो पाडो म्हणूं जाता, नाल्लां पडटा ते. दुसरो पाडो बैल म्हणूं जाता, बैल म्हणूं जाता. तिसरो पाडो गणितांतलो पाडो जाता. आनी चवथो पाडो वायट मनीस, पाडो मनीस म्हणूं जाता. अशी चार, एकूच उतर चार पद्दतीन आमी वापरतात. दुसरे पद्दतीन आमी हांगा मंगळुरान ताका हुशार ना म्हणटा. आमी तो हुशार ना म्हणटा, बरो ना अशा अर्थान केन्ना केन्ना वापरता. हांगा थंय गोंयान आमी हुशार ना म्हणल्यार बोड ना अशा अर्थान वापरता. सो हांगा पळयात, हे प्रॉब्लेम्स आसा आमच्या लँग्वेजीक. हुशार ना म्हणजे ताका बोड ना, आनी हांगा तो बरो ना म्हणजे तो बरो न्ही, वायट मनीस असोय अर्थ जाता. दीज आर द बेजीक डिफिकल्टीज. ह्यो चॅलेंजीस आमकां ओवरकम करपाची आसा. केरळान चलयो चरके आनी चेडवां म्हणटा. चरके चले ह्या अर्थान केरळान, पूण गोंयान स्वीट पोटेटाची एक वरायटी चरके म्हणून आसा. आतां कितें म्हणपाचें? सो अशी कांय प्रॉब्लेम्स बेजिकली आमी वेगवेगळ्या स्टेटी भितर आशिल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम आसा. हे आमकां चॅलेंजीस आसा व्हडल्यो व्हडल्यो. ताज्या भायर आमच्या मदीं खूब वाद आसात. हे वाद मिटून विवाद संवाद जावपाक जाय. कॉमन कन्सेन्ससाचेर खंय तरी येवन, कांय बाकीचे वाद आसा ताका लागून प्लॅटफॉर्म आसा ते आमी झुजपाकूच जाय. झुजप हें हेल्दी कारण प्रत्येक जाण आपल्याक कश्ट करता, ताका अधिकार आसता आपल्याक कितें जाय तें सांगपाचो, मांडपाचो. पूण खंय तरी एक अशी एक वाट येता, अशी एक दीस येता, असो एक प्रसंग येता, थंय आमी एकठांय जावपाक जाय. आनी ह्या डिजिटायजेशनच्या वावरान एकवटीत मिशनाचें काम आमचें जावपाची गरज आसा. आयज लायब्ररी सायन्स वाडला. लायब्ररी सायन्स डिजिटायजेशनच्या शिवाय खंयचेच लिटरेचर एक्सेप्ट करिना. आनी ह्या डिजिटायजेशनान लायब्ररी इज द रिसोर्स ऑफ मास्टर रिसोर्स ऑफ नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन. देखून प्रत्येक पब्लीक लायब्ररी, प्रायवेट लायब्ररी हे डिजिटायजेशनच्या शिवाय मुखार वचूंक शकना. आनी लायब्ररीन जर कोंकणी उरली ना जाल्यार संवसारान खंय उरतली, कशी पावतली, हो एक व्हडलो हुस्को आसा. ही एक व्हडली चॅलेंज आसा. हांव वॉट्सॅप, फेसबूक आनी बाकीचे ई रिसोर्स जे वापरतात तरणाटे, तांचे कडेन मागता, एक जर पोयम हांवें सेंड केली पोएट्री जाल्यार थम्सअप येता फक्त, आनी कांय येना. दीस इज नॉट थम्सअप लँग्वेज. खंयची थम्सअप नाका. हांवें जर पोएट्री धाडली जाल्यार म्हजी एप्रिसिएट करा कोंकणी भाशेंतल्यान. तूं एक ताका जाप म्हणून दुसरी कविता म्हाका धाड. अशे तरेन आमी स्प्रेड करुया आमचें साहित्य डिजिटायजेशनच्या ह्या फॉर्मेटान. सादी गजाल, स्मार्टफोन हातान आसा,
आनी ह्या स्मार्टफोनान वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा. ह्या फेसबुकांतल्यान आमी आमचे बारीक बारीक लिटरेचर, बारीक बारीक थॉट्स कोंकणींतल्यान प्रचार करया, प्रसार करया, संवसारभर पावोवया. अशे तरेन आमी आमची कोंकणीची बोट मुखार व्हरया. हांव यंग टॅलंटा कडेन मागतां, कोंकणीचें काम आज युवकांनो आनी तरणाट्यांनो आमच्या भुजाचेर आसा. एके वाटेन ग्लोबलायजेशनचें वादळ आसा आनी दुसरे वाटेन कोंकणीक सांबाळपाच्या अस्तित्वाचें लढाई आसा, झूज आसा. हें झूज आमकां मुखार व्हरपाचें आसा जाल्यार डिजिटायजेशन इज द प्रोटेक्शन अशें म्हणून हांव थांबतां. देव बरें करूं. म्हजें नांव प्रेम म्हणून. तुमकां एक सवाल आसा. आतां डिजिटायजेशन जाय जें म्हणटात गोंयच्यांनी, कोडयाळच्यांनी आनी केरळाच्यांनी पुराय निवासी जे, तर तांणी खंयच्या लिपी निवासी जे, ताका एकत्र लिपी जाय जे, तें कन्वर्ट करून बसचें काम जावचें ना. आनी दुसरे विशय तुमी म्हळें एक उतार गोवान दुसरें अर्थ दिता, कोडयाळान दुसरें अर्थ दिता, केरळान दुसरें अर्थ दिता. हाका हें समजायचें जाल्यार केरळाच्या भुरग्यांनी, कोडयाळच्या भुरग्यांनी आनी गोंयच्या भुरग्यांनी एकत्र टेक्स्ट बूक फॉलो करचें. आतां कोडयाळान दिसकालांत आमी कोंकणी सुरू केलां. गोंयचे एक टेक्स्ट बूक फॉलो करतात, कोडयाळचे आनीक एक टेक्स्ट बूक फॉलो करतात आनी केरळा गुर्तू ना म्हाका. आनी गोंयचे विशय चड कोडयाळचे शिकनात. आतां आसा गोंयच्या विशयान मस्त आसा, पूण म्हाका दिसना कोडयाळच्या लेखका विशयान गोंयत चड आसा म्हणून. म्हाका गुर्तू ना, आसल्यार आसूंक बरो. म्हण आमी एकत्र टेक्स्ट बूक फॉलो केल्यार आमचें डिजिटल ही सक्सेस जावंक चिंतून देव बरें करूं. विंगड विंगड लिपयो आसा, ताजेर आमी वर्कआउट कशें करतले, खंयच्या लिपयेन बरोवपाचें. हो डिजिटायजेशनचो प्रोसेस आसा तो एका रातीन सोंपचो ना. 30 वर्सां जालीं, 30 वर्सां इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान कोंकणी पावल्या. ह्या 30 वर्सान आमी डिजिटायजेशनान अजून ऑनलायन ना. तें पयलीं प्रश्न सॉल्व करपाक जाय. आनी हांव म्हणटा, पयलीं कर्नाटकान जर 2 लिपी चलता, कन्नड आनी देवनागरी, जाल्यार दोनूय लिपयांतल्यान वावर जावचो. गोंयान जर रोमी आनी नागरी चलता, दोनूय लिपयांचो वावर जावचो. केरळांत मलयालम आनी नागरी चलता, दोनूय लिपयांतलो वावर जावचो. इन शॉर्ट, कोंकणी डिजिटायजेशनच्या मळाचेर एंट्री जावपाक जाय. ही फर्स्ट नीड आसा, नीड ऑफ दी अवर. सो भायर रावले आमी, आतां कशें पेंवप आमी, अशी अडचण आसा, तशी अडचण आसा. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स एंड हर्डल्स. पूण ते ओवरकम करपा खातीर सोल्युशन फर्स्ट पावंड्याचेर हेंच दिसता. उलोवन झगडी करपरासन जाल्या देखून लिपीवाद सोडा, लोक वचोन भाग घेवया, संभ्रम करया. लिपीवाद आपापी सॉल्व जाता. आमी एक जावया, सांगता मेळया, काम करया. लिपीवाद सुटोवंक वचनाकात, सुटयल्यार गांठ चड पडटा. एक म्हाका पूर्णानंदान सांगिल्ल्यो 2 संगती बारी आवडल्यो. एक, सगळो संवसार फ्लायटाचेर वता, आमकां फ्लायट चुकल्या, कोंकणीक फ्लायट चुकल्या. आमी येता ल्हान विशयाचेर आजून झगडून मरल्या. आमकां फ्लायट चुकल्या. डिजिटायजेशनांत आमी बैला गाड्यार वता, संवसार फ्लायटार वता. ही एक गजाल आमी समजून घेवचें. आनी युवा जाणांनी आमचो मॅट काडचें. आतां लिपीवाद सोडा, आमकां सोडा, आमी झगडून मरता. तुमी डिजिटायजेशन करा. एक. 2, तो म्हणालो आमी दुकान उगडल्या, विकूंक आमच्या कडेन सामान ना, भरती करा, भरती करा. म्हाका कंप्युटर येना, हांव कंप्युटर इलिटरेट, देखून युवा जाणांक उलो दिता. हें तुमचें काम. हांवें काल सांगचें म्हळ्यार तुमी इंग्लिशारी ताजे डिफरंट मिनींग दिवन, गोवा कसलें आसा, सावथ कॅनरा कसलें आसा, कोचिना कसलें आसा, यू कॅन गीव दीट मिनींग इन डिफरंट प्लेसीस वॉट दे स्पीक अबाउट, सो दॅट द यंगर जनरेशन वील नो वॉट इज द थिंग. फॉर एग्जाम्पल तुमी कोचिना एक कोंकणी भास आसा, सावथ कॅनरा एक भास आसा, गोवा एक भास आसा, but there are certain common things, there are some different words. If you start in English on digitalization, give the meaning of different words in different places, and slowly that work is started, that will get up, and future generation will at least keep the Konkani going. At least the Konkani the language should be there, in spite of Kanchi Bhasha, Wingad Bhasha. Even Kannada also, you go to Dharwad, the Kannada spoken is different. If you come to Mysore, it is different. If you come to South Canara, it is different. Kannada also, there are a lot of different words. So probably the digitalization should be started so that the future Konkani language is there always. Thank you.
स्टँडर्डायझेशन इज अ व्हेरी डेंजरस आर्ग्युमेंट. हे कशें समजता तुमी समजून घेया. The argument for standardization on the surface looks very nice. आमी एक जाल्यार बरें न्ही, सगळ्यांनी एक नमनो उलयल्यार बरें न्ही म्हणलें. पूण तशें ना. संवसार इज फूल ऑफ वेरायटी. आमी कितून पर्यंत वेरायटी मानून घेना, वेरायटीक मर्याद दिना, मान दिना, आमचो एकवट जायना. आनी जर तर स्टँडर्डायझेशन कोणें कोणाचें थापूंक पळयलें, हें संवसारांत घडना. कोंकणी मोरात उरची ना. The only way to preserve Konkani is in all its variety of dialect, script and everything. देखून let us understand this. Respect variety. त्या वेळार मात्र आमी आमची भास उरतली. एक हांगा हॅरिएट आसा आनी हॅरिएटान कोंकणी विकिपीडियांत सेरवंक आनी कोंकणीचें ती एक विकिपीडियाचें स्थान मेळोवंक कितले प्रयत्न केल्यात आनी कितून यशस्वी जाल्या तिच्या तोंडान ऐका. कॅलकटा वोट जाल्ली म्हाका बेंगॉली बरोवंक आनी वाचूंक जाता. कोंकणीन एक्की स्क्रिप्ट जायना, इल्लेशें उलोवंक येता. बट तुमचे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस trying to standardize, Wikipedia is a fantastic platform because everyone you go, Wikipedia is the only language that if you go to Wikipedia, it asks you a second question. In which script? If you do French, German, any language, you have one script. We are the very unique language. We have 5 scripts, so you can write it in your own way. And over time, people will be able to preserve their, if a Goan is using that word you just mentioned, paro or something like that, I will know that you're a Goan and you mean this. If somebody else says the same word, I will know that he means something else. We do not need to flatten everything to preserve the variety. We have technology today that makes everything possible. So if anyone wants to learn how to edit Wikipedia, how to contribute, we have a stall. Please come. It's free. Everything is free and we are happy to teach you. Thank you.